पणजे पाटो हांगासर गोय राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळान 2.2 कोटी रुपया खर्च करून सेंद्रिय कचरो प्रक्रिया प्रकल्प उभारला। या प्रकल्पाच्या बिरेस्तारा मुखेलमंत्री पर्रीकरांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले। आरडेक सुकवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। आयच्यान स्वच्छ शहर सर्वेक्षण चालू जाता आणि डेफिनेटली पणजे ह्या सर्तेन भाग घेता। गेल्या फावटी पणजेचो म्हाका दिसता 16वा क्रमांक आयिल्लो, पण डेफिनेटली आयज ह्या दिसात म्हणजे ज्या दिसा सर्वे चालू जाता त्याच दिसा आमी हो प्रकल्प कार्यान्वित करता। म्हाका दिसता डेफिनेटली दिस वील एड टू पणजी स्मार्ट सिटी एंड डेफिनेटली वील हेल्प पणजी टू रायज टू अ न्यू लेवल। पूण हांव एक तुमकां रिक्वेस्ट करता की आमी एक स्वच्छता ॲप म्हणून हांवें खुबशे जाणांक व्हॉट्सॲप धाडिल्ले आणि इट इज अवेलेबल ऑन द फोन। तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले जाण चड हे ॲप डावनलोड करचे, कित्याक हे जितले चड सिटिजन्स डावनलोड करता तितले शहराक मार्क चड मेळटा आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली एक इजी स्कोरिंग ह्या ॲप डावनलोडान जाता। आणि ह्या प्रोजेक्टाचो GSIDC मार्फत हो प्रोजेक्ट राबिल्लो आसा आनी हेजो कॉस्ट जावन आसा 3 crore 2 lakhs। हेजी एरिया जावन आसा 1318 square meter। Some fines have to be given to those people who are littering. Some laws have to come in place. And हे जो तर जायना जाल्यार we will be only talking about नितळ गोंय, क्लीन गोवा जेन्ना आमी म्हणटा, स्वच्छ भारत। हे मिशन जो तर आमी घेतला हातीन, ह्या सरकारान जो तर हे मिशन घेतला, ऑनरेबल CM आमचो चेअरमॅन आजो तर हे आमकां हे मिशन खंय तरी व्हरोन म्हणजे कंप्लीट To complete this mission, we require strict laws, we require enforcement, we require to issue challenge to those hotels. येणाऱ्या काही महिन्या भितर एके वटेनच्यान प्लास्टीक बॅनाची आमचो कार्यक्रम चालू जातलो। 26 तारखेच्यान ताजे फर्स्ट फेज चालू जातली। लेट अस मेक गोवा फ्री ऑफ प्लास्टीक बिकॉज इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम एनीवन कॅन फेस। एनिमल्स आसत, झाडां आसत, दिसपाक आसत किंवा गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसत, सगळे कडेन प्लास्टिकाचो कितें प्रॉब्लेम जाता तो हांवें एक्सटेन्सिवली पळयला आनी त्यामुळे गोंयान आमकां आतां हळूहळू करून गार्बेज फ्री गोवा हाजे कडेन मूव जातले धरतू जाल्यार कन्वेन्शनल प्लास्टीक हे आमकां सिस्टमींच्यान भायर काडचें पडटलें। नाव दीस पीपल वील हॅव टू बी डिसिप्लीन, ते आमी करतले। हांव एके वटेन पॉझिटिव्ह एक्शन सरकाराचें हाडटा, पण दुसरे वटेनच्यान अशी घाण करणाऱ्यांक शिक्षाय तितलीच कडक करपाची तयारी चल्ल्या। लिटरिंग वील नॉट बी परमिटेड। यू कॅन एन्जॉय गोवा बट प्लीज डोंट लिटर इट। हो मॅसेज म्हाका दिसता लोकल लोकांक वतलो, सो भायल्यांक येता तांकांय वचचो पडटलो। लेट मी एश्युअर दॅट गोवा वील बी फ्री ऑफ एनी क्रायम फॉर द टुरिस्ट। दे एक्सपेक्ट दॅट। ताज्या खातीर जे प्रयत्न करपाचे आहा, जे एफर्ट्स करपाचे आहा, जे ताका प्रोविजन्स करपाचे आहा आनी ताका कावंटर मेजर्स करपाचे आहा, सगळ्यो गजाली सरकार करतले। म्हाका दिसता दीस शूड बी द एजेंडा एंड नॉट अनवॉन्टेड एजेंडा ऑफ फ्यू पीपल।